काँग्रेस पक्ष भाजपा सरकाराचे जाहीरनाम्यान दिल्ली उतरां पाळूंक ना म्हण आरोप करता। काँग्रेसीन भाजपाचो जाहीरनामो परत एकदा काडून पळोवचो। काँग्रेसीक सत्तेर आसून वाळपय वाठारांत उदकाची पुरवण करपाक जायना अशें उत्तर गोयचे भाजपाचे म्हणयारे देमू गांवकार हांणी सांगला। आर्डीस्कोआ खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे। जो भारतीय जनता पार्टीन 2012 चो जाहीरनामो लोकांक सांगलो आनी फटयले म्हटले। हांव माननीय विरोधी पक्ष नेत्याक सांगूंक सोदता की तेणी भारतीय जनता पार्टीचो 2012 चो जाहीरनामो पयलीं वेवस्थीत वाचचो। तेज्या उपरांतूच विरोधी पक्ष नेत्याक कळटलें की भारतीय जनता पार्टीन जी लोकांक आश्वासनां दिली ती कितली पूर्ण केली। भारतीय जनता पार्टी जी आश्वासनां दिता ती पूर्ण करपा खातीरूच दिता म्हणून ते एका अर्थान वचननामो आमचो आसता तो। नाजाल्यार काँग्रेस प्रताप सिंग राणे गोंयांत मुख्यमंत्री आसलो, 70 किमान 45 वर्सां आमदार म्हणून काम करता जाल्यार 70 मोठ्या प्रमाणात जे वेगवेगळे प्रश्न आवासून उबे आसा हे इतले प्रश्न कित्याक सोडूंक ना। काँग्रेस सत्तेर आसतना 70 आनी गोंयच्या जनतेक पाणी फुकट कित्याक दिवना, सत्तेर येयले उपरांत दिताल्यो त्यो गजाली खोट्यो। आतां फुडल्या 2017च्या निवडणुकीत काँग्रेस गोंयांत सत्तेर येवपाची तीळ मात्र शक्यता ना, येवचीच ना। तेंच्यांनी आतां खंयचीय आश्वासनां दिवं येता कित्याक ती पूर्ण करपाची ना। भारतीय जनता पार्टी जी आश्वासनां दितली 2017 ती पूर्ण करपा खातीरूच दितली। 2012 जी आश्वासनां दिली ती पूर्ण बऱ्याक 90-95% आमी पूर्ण केल्ली आसा। उरलेले काही आश्वासनां जर आसलेली जाल्यार ती उरलेल्या काळान पूर्ण जातली। ताणें म्हटलें की मायनींग भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान बंद केलें। काँग्रेसच्या सरकारान काँग्रेसचे जेन्ना सरकार आसलें गोंयांत त्या वेळाचेर मायनींग बंद दवरपा खातीर सगळ्या तरेची जी लूट चल्लेली, गोंयाची लूट चल्लेली ती लूट काँग्रेसच्या सरकारानूच केल्ली आनी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केल्ली म्हणून मायनींग बंद जावची पडली। आनी तेच्या खातीर बंद करपा खातीर जयंती नटराजन ही आघाडीचेर आसली। खऱ्या अर्थान ती मायनींग बंद केलें कोणी जाल्यार जयंती नटराजन आनी काँग्रेसच्या नेत्यांनी।